गोवा डेअरीची खावड सापूच बाबत गोरवांचे दूध वाडपाक कांयच उपेग ना म्हूण इतलो तेंप दूधकार बोवाळ मारतले। दूध उत्पादनाचे आकडे पळयल्यार चित्र स्पश्ट दिसता। मात गोवा डेअरीची खावड बाबत कित्याक? हे खावडीन गोरवांक जाय तशें दूध कित्याक जायना? हे प्रस्नांच्यो जापो आतां एक एक मेळूंक लागल्यात। खावडीचो न्यूट्रिशन कंटेंटूच फाल्स। कच्चो माल पोशक नासत जाल्यार खावड दुधाक कशी बरी पडटली? फीड प्लांटात खावडीच्या उत्पादनांतल्यो ह्यो कागाळी आतां मुखेलमंत्री आनी सहकार रजिस्ट्रारा कडेन पावल्यात। मात सरकारूच सध्या हातूंत भरवण जाल्ल्यान कागाळी सरकाराचे उशापना। गोवा डेअरी गोरवांची पॅलेट पेंट तयार करता। सोसायटींनी दूधकारांच्या मागणेक लागून पॅलेटी बरोबर सरकी आनी मका चुनी खावडूय दितात। मात सरकी आनी मका चुनी हो पॅलेट खावडीक लागता तो कच्चो माल। आतां शॉकात करपी गजाल म्हळ्यार पॅलेट फीड करतना वापरूंक जाय तो न्यूट्रिशियस कच्चो माल वापरीच नात। खावड करपाक कोट्यांनी मोडून भलतोच कच्चो माल। प्रकरण मुखेलमंत्री आनी सहकार रजिस्ट्रारा कडेन पावले। दोगांनी ताचे फुडें कितें केलें तांकां आनी देवाक खबर। गोरवांचे पॅलेट खावडीत विटामीन A-D3 हो घटक आसूंक जाय। गोंयच्या वातावरणात दुधाचे वाडीक हो घटक म्हत्वाचो। मात गोवा डेअरीच्या पॅलेट खावडीत ह्या विटामिनाचें नांव ना। दूध उत्पादनांतल्या जाणकारांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सद्याक गोवा डेअरी पॅलेट फीड करतना 3 तरेचो कच्चो माल वापरता। ताचो पोशणाचे नजरेन कांयच फायदो ना, वेल्यान कोट्यांचो खर्च। गोवा डेअरी बायपास फॅट, ऑप्टिजन 2, पावर ड्राय क्रंबल हे 3 घटकांच्या कच्च्या मालाचेर विनाकारण कोट्यांनी खर्च करता। ह्या कच्च्या मालाचो दूध वाडीक पोशकतेचे नजरेन कांयच फायदो जायना। ह्या कच्च्या मालाचेर गोवा डेअरीन 1,35,00,000 रुपया मोडल्यात। 2016-17 वर्सा ऑडिट रिपोर्टा प्रमाण दूध 97,218 लिटर देंवले। 69,076 लिटर दूध गोंया भायल्यान हाडिल्लें। दुधाचें उत्पादन वर्सान वर्स देंवता आनी खावडीचो खर्च मात वाडटा म्हूण गोवा डेअरीचो ऑडिट रिपोर्ट सांगता। MD आनी संचालकांनी गोवा डेअरीत दिवे लायले ते लायले, प्रशासक नेमूनय डेअरी सुदारपाचें नांव काडिना। 4 जानेराक CMO आनी सहकार रजिस्ट्राराक सोसायटींनी कागाळ केल्ली। हातूंत भरवण सरकार ती उशापना घेवन न्हिदलो। निमणे हायकोर्ट सोडून वालिना। 18 फेब्रुवाराक केस कोर्टा मुखार। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।